1924 वर्सा क्रिस्टिनाचो जल्म जालो. तुम्ही सारकें आयकलें, 2024 न्हय, 1924, 1924 म्हणजे क्रिस्टिनाचो जल्म जालो त्या वर्सा अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज H.W. बुश जल्मल्ले. त्याच वर्सा महात्मा गांधीक तुरुंगवासांतल्यान सोडयल्ले आनी हो जालो इतिहास. आतां आमी येवया 2024 वर्सांनी वचुया बाणावले. क्रिस्तालीन बाणावलेच्या डिवायन प्रोविडन्स सेंटर अँड होम फॉर सिनियर सिटीजनांत आसता. आयच्या दिसा क्रिस्तालीन 100 वर्सां पुराय करता. बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी ते निमतान एक स्किमूय जाहीर केल्या. आतां स्किमी विशीं मागीर उलोवया, तेज्या खातीर मागीर आमी मेळुया वेन्झीक. पूण सद्या आमची नजर आसा ती क्रिस्तालिनाचेर, आमी म्हणूं शकता क्रिस्तालीन आज्जेचेर. वाडदीस मनयतना तिच्या तोंडा वयले हावभाव पळोवन मन भरून आयलें. 100 वर्सांचो काळ, पुराय 100 वर्सांचो काळ तिणें पळयला. देशाची ब्रिटिशा पासून जाल्ली सुटका, गोंय मुक्ती संग्राम, दुसरें महायुध्द, सगळें म्हणजे सगळें. फाटल्या 100 वर्सांत ज्यो ज्यो गजाली जाल्यो त्यो तिणें पळयले. हाजो अर्थ आमच्या आज्यो न्ही, आमच्यो पणज्यो सुद्दां तिजे बरोबर आशिल्ल्यो. आतां तिका तशें उलोवंक येना, पूण तिचें म्हणणें समजपाक कांय खुणां आसता. आनी त्यो कश्यो समजप पळया सिस्टर कितें सांगता तो. To eat any food, we need to take the name of her 2 nephews, that is Fernand and Filbert. When we say these 2 names, she opens the mouth. Each spoon we have to say, Filbert is coming. Then she will come. And next is this only 2. Then one more is Kevin. She was very fond of them. So with these 3 names, each time when we sit, we say her name, their name. She's back again to her life. So she's very nice. Everybody says it's like, even if she's sick, she doesn't know how to show that, to express that she's, but she will be smiling. If no smile, that means she's hungry. Right now she's really hungry, that's why she's not smiling. आता परत येवया आनी उलोवया वेन्झीच्या स्किमी विशीं. बाणावलेचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी एक खास स्कीम काडल्या, पूण त्या स्किमीन तुमी आनी आमी पडना. सद्या तरी पडना, जे वर्सा 100 वर्सां पुराय करतले तेन्ना पडटली. सो वेन्झी सांगता आपल्याच स्किमी विशीं. आज ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे 2nd of March आमी बाणावले आमदार शताब्दी सेंटिनेरियन हेल्थ केअर स्कीम ही लॉन्च केल्या बाणावल्यान ऑन द ओकेजन ऑफ 100 years birthday of आमगे सिलसुबाई, who is here at the Divine Providence बाणावले जी ओल्ड एज होम. शी इज कंप्लीटिंग 100 years today. आणि एज दीस ओकेजन आमी चिंतलें की अलॉंग विथ आवर हेल्थ केअर पार्टनर्स, दॅट इज विक्टर हॉस्पिटल आनी जे विक्टर मेमोरियल वॉर्ड जी आसा, विथ देअर सपोर्ट आमी स्कीम लॉन्च केल्या. एवरीथींग फॉर दीज रेजिडेंट्स, एवरीथींग फॉर द सिटीजन्स who are part of the Benaulim constituency. जावं मुगे 7 villages, सुराले विलेज, कोलवा विलेज, बाणाले विलेज, वार्का विलेज, ओर्लीम विलेज, कार्मोना विलेज आणि कावेलोसीम विलेज. हे 7 विलेजान जी कोण 100 years कंप्लीट करता, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. वी विल टेक फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देअर हेल्थ. तेमगे एडमिशन, तेंगे कन्सल्टेशन विथ द बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फ्रॉम द विक्टर मेमोरियल वॉर्ड, आणि तेंगे मेडिकेशन, तेंगे ट्रीटमेंट्स, तेंगे एम्बुलन्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वेरेवर दे आर टू टेक देम टू द हॉस्पिटल. फ्री हेल्थ चेकअप ऑर एक पार्टी, एनी लॅब रिपोर्ट्स, रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स करपा जाय, हें सगळें फ्री आसतलें. तेंगे आय चेकअप तेंकां फ्री आसतलें. कितेंय जरी तरी दोळ्यांक कितें गरज पडली जाल्यार तें फ्री आसतलें. आनी आयकपाक जरी तरी हियरींग एड जाय, आयकपाक कितें दोतोराक गरज आसा, हें सगळें फ्री कन्सल्टेशन प्रोग्राम हो जो आहा आमी आज ही स्कीम लॉन्च करताय. दिस इज वन ऑफ इट्स कायंड. I am leading the way. Please follow me. Let all the sanitarians of Goa benefit out of this scheme. वता वता एकूच मनाक खटकलें. ज्या मनशांनी आमकां जल्म दिलो, आमकां इतलें बळगें दिलें की आमी जगाक वावुरपाक शकता, आमी जगाक तोंड दिवपाक शकता, आमी सधन जावपाक शकता, आमी स्वाभिमानान जगपाक शकता. आमी त्याच लोकांक जाणटे जाले की वृद्धाश्रमान कित्याक दवरता? आमच्या घरान जागो ना, आमकां वेळ ना,
किंवा आमचे कडेन कितें ना विचार करात. घडये आमचे आनी तुमचे वृद्धाश्रमूय आमचे आनी तुमची वाट पळयता आसतले. तुमी पळयतात GNH. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता.